जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन. सभापती महोदय, सामान्य प्रशासन खाते खातीर अर्थसंकल्प तरतूद 166 कोटी रुपया मेरेन वाडयल्या. सभापती महोदय, भौसाक थेट आयकुपाय खातीर आमी पयलींच सीएम हेल्पलायन भौशीक तक्रार कक्ष घटमूट करप आदी वेगवेगळे उपाय केल्यात. तशेंच दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हॅलो गोंयकार कार्यावळी वेळार सामान्य लोकां कडेन संवाद सादता. त्या भायर म्हजे सगळे मंत्रिमंडळांतले सहकारी जनता दरबारांतल्यान वेगवेगळ्या तालुक्यांत भेट दिता भौशीक कागाळी प्रभावीपणे सोडोवपा खातीर तशेंच एक जापसालदार आनी भ्रश्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करपा खातीर हे सगळे उपक्रम म्हाज्या सरकारान आंखल्यात. जिपाड ही राज्यांतली सर्वोच्च अधिकारी प्रशिक्षण संस्था जावन आसा, जिच्या माध्यमांतल्यान प्रशिक्षण, कॅपॅसिटी बिल्डिंग, संशोधन आनी कन्सल्टन्सी एक्टिविटीज ह्या अंतर्गत 8,578 प्रशिक्षणा खातीर एप्रिल ते डिसेंबर 23 मजगती 226 प्रशिक्षण कार्यावळी आयोजीत केल्यो. जिपाडच्या नव्या इन्स्टिट्यूट ब्लॉकचे निर्माण 25 मेरेन पूर्ण करपाचो आमचो हावेस आसा. ह्या संस्थेची पूर्ण क्षमतेचो वापर करून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो महत्वाकांक्षी प्रकल्प मिशन कर्मयोगी यशस्वी करपाचो, ज्या खातीर 2.5 कोटीची आर्थीक तरतूद आमी केल्या. सभापती महोदय, द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रणालीचे 250 कोटी प्रशासन स्तंभ निर्माण करपाचे कार्य सुरू जाला. हे काम 3 वर्सांनी पूर्ण करपाची आमची मोख आसा. ह्या खातीर 30 कोटी रुपयाची आर्थीक तरतूद आमी केल्या. सभापती महोदय, गोयचे पयले मुख्यमंत्री स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या मिरामार स्मृती स्थळाच्या नूतनीकरणाचे काम 10 कोटी खर्चून GSIDC मार्फत करपाचे काम आमी निश्चित केलां. सभापती महोदय, हावजिंग लोन स्कीम फॉर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज 24-25 वर्सां सावन परतून सुरू जातली, जी सरकारी कर्मचाऱ्यांक अनुदानीत दरात रीण दितली. ह्या येवजणे खातीर 15 कोटी रुपया थारायल्यात.